या वर्साच्या अर्थसंकल्पात स्वयंपूर्ण गोंय आणि कुशळटाय उदरगतीचेर भर दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। तेच बरोबर भलायकी, आदिवासी कल्याण आणि नितळसाणीचेर लक्ष केंद्रीत करतले अशें तांचें म्हणणें। तशेंच G20 परिशद आणि राष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर अर्थसंकल्पात खासा तरतूद केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। इन डिटेलान जे बजेटा वयलो एक्सरसाइज जो आसा पळय सगळ्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आनी अकाउंटंट तांकां सगळ्या जाणांक एकत्र ते आपयल्ले आनी पयल्यान पयलीं सगळो रिव्यू घेतलो। फाटल्यो रिव्हेन्यू रिसिप्ट्स 98% रिव्हेन्यू रिसिप्ट्स जे आशिल्ल्यो पयलीं ते आमी अचीव करपाक शकले आनी 90% ऑफ द बजेट जे आसा पळय न्हू ते आमी इम्प्लिमेंट करपाक शकले। हे फावटीच्या बजेटांत जाता तितलो बजेट हो स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कन्सेप्टाक धरून म्हणजे आमी जशें म्हटलां की स्वयंपूर्ण गोंयच्या माध्यमांतल्यान तेतूर स्किलिंगा खातीर स्कोप आसतलो आनी अंत्योदय तत्वाचेर बजेट इम्प्लिमेंट करपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात आमी भर दितले। ह्या बजेटांत जशें आमी सांगलां तशें एड्युकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, सॅनिटेशन, ट्रायबल ह्या वेगळ्या हेजेर जोर दिलो वयतलो आनी विशेश करून ट्रायबल सब प्लॅनान पयशे स्पेंड करिना अशें म्हणटात बट ते आमी एक्चुअली स्पेंड करता म्हणजे वेगवेगळे ट्रायबल हेड्स तांकां क्रिएट करपाक लायला ती एक्चुअली ट्रायबल बजेटा खातीर आमी कशा पद्दतीन स्पेंड करता हेंय कळटलें आनी आफ्टर म्हणजे आमकां GST कॉम्पेन्सेशन बंद जाल्या उपरांत सुद्दां एक्चुअली बजेट आमी खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाक शकतले। रेव्हेन्यू रिसिप्टाचेर भर दिला, लोकांचेर ताण चड मोठ्या प्रमाणात न घालता सुद्दां म्हणजे आमी आमचो टार्गेट जो आसा पळय न्ही हो अचीव करतले। ह्या बजेटांत खास करून G20 आनी नॅशनल गेम हांच्या खातीरय बी प्रोविजन हे सगळें करता आसतनाय बी बजेट खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करता।